गोयकार मतदारान बीजेपीच्या मंत्र्याक चड बुद्ध शिकयल्या। रथी महारथीक घडाघड वडयले। मिलिंद काठार साल्वार जालो। 70% मंत्रिमंडळ घरा। मुख्यमंत्री पार्सेकाराक जायंट किलर सोपटेन वडयलो। पणजे बीजेपीचो गड कसो तरी साल्वार। काँग्रेसीचे 3 आदले मुख्यमंत्री धरून 11 आदले आमदार परत विधानसभेत। आप खातेच उगडूंक पावले ना। बाबुशाचे कॅन्डिडेट आयले पूण बाबुश घरा। राणेन 50 वर्सां आमदारकीचो रिकॉर्ड केलो। पळयात इलेक्शन हायलाइट्स। हे इलेक्शन कितलेशाच रथी महारथी उमेदवार आनी उदेत्या उमेदवारांक कही खुशी कही गम दिवन गेले। सगळ्यांत चड आनी मोठो धपको बसलो तो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकाराक। मांद्र्या पार्सेकाराक काँग्रेसीच्या दयानंद सोपटे कडल्यान सणसणीत हार खावची पडली। जाल्यार प्रतिश्ठेचो पणजी मतदारसंघाचो गड बीजेपीन कसो तरी राखलो। ह्या इलेक्शनाची बाकीची बरीच खाशेलेपणां आसात। इलेक्शनाचो निकाल पळयलो जाल्यार मतदारांनी 9 आदले आमदार जाल्यार 6 नव्या आमदारांक चान्स दिला। सांग्यार अपक्ष उमेदवार प्रसाद गांवकार, साळगांवां गोवा फॉरवर्डाचो जयेश साळगांवकार, शिवोलेक गोवा फॉरवर्डाचो विनोद पालयेकार, सावड्ड्या मोगोचो दीपक प्रभू पावसकार, प्रियोडा अपक्ष गोविंद गावडे, नुव्या काँग्रेसीचो विल्फ्रेड डिसा आनी सांताक्रूज काँग्रेसीचो आंतोनियो फर्नांडीस पयलेच फावट विधानसभेत बसतले। जाल्यार काँग्रेसीचे 3 आदले मुख्यमंत्री धरून 11 आदले आमदार परत विधानसभेत पावले। लुईजिन फालेरो, रवी नाईक, चर्चिल आलेमांव, दयानंद सोपटे, सुभाष शिरोडकार, निळखंड हळणकार, इजिदोर फर्नांडीस, फ्रांसिस सिल्वेरा, बाबू आजगांवकार, राजेश पाटणेकार, फिलिप नेरी रॉड्रिग्स। ह्या इलेक्शनात आम आदमी पक्षान 39 उमेदवार घाल्ले पूण तातूंतलो एकूय उमेदवार आमदार जालो ना। दोगतीक सोडल्यार चडशा जाणांचे डिपॉझिट जप्त। पर्ये मतदारसंघात प्रतापसिंह राणे परत आयलो। ताणे बीजेपीच्या विश्वजीत कृष्णराव राणेक वडोवन सेगीत 50 वर्सां आमदार म्हूण विधानसभेत पावपाचो मान मेळयलो। आज मेरेन भारतांतलो असो रिकॉर्ड करपी तो एकमेव आमदार। बाबुश मोन्सेरातान तेंको दिल्ल्या सांताक्रूज, ताळगांव आनी सांतांद्रे मतदारसंघातले काँग्रेसीचे उमेदवार आयले पूण बाबुश मात पडलो। पयले खेप बाबुश इलेक्शन हरला। बीजेपीचे 70% मंत्रिमंडळ मतदारांनी घरा धाडले। मांद्र्या मुख्यमंत्री पार्सेकार, शिवोले कला आनी संस्कृती मंत्री दयानंद मांद्रेकार, शिरोडा उद्देग मंत्री म्हादेव नाईक, काणकोणा रमेश तवडकार, साळगांव दिलीप परुळेकार, पेडणे आदलो सभापती आनी मंत्री राजेन आल्लेकार, नावेले आवेर्तान फुर्तादाक मतदारांनी घरा बसयले। मतदारांनी हे विधानसभेत विचित्रच कौल दिला। काँग्रेसीचो चर्चिल आलेमांव, प्रतापसिंह राणे, रवी नाईक, दिगंबर कामत आनी लुईजिन फालेरो ह्या आदल्या 5 मुख्यमंत्र्यांक मतदारांनी परत एक फावट चान्स दिलो। मुरगांव मतदारसंघात 3 मतदारसंघ बीजेपीचेच। साळगांव आनी थिवी सोडल्यार उरिल्ले बार्देश राखली। दिवचल बीजेपीन पुराय राखली। मात पेडणे गेले, बार्देश आनी सांगे फुटले। वेचून आयिल्ल्या बीजेपीच्या 13 आमदारांतले अर्द्या वयर म्हळ्यार 7 आमदार अल्पसंख्यांक। फ्रांसिस डिसोजा, मायकल लोबो, कार्लोस आल्मेदा, निलेश काब्राल, ग्लेन टिक्लो, अलिना साल्डाना आनी माविन गुदिनो। ह्या इलेक्शनात 2 बायलो उमेदवार उबी राविल्ल्यो। दोगूय जिखल्यात। कुठ्ठाळेच्यान बीजेपीची अलिना साल्डाना आनी ताळगांवच्यान काँग्रेसीची जेनिफर मोन्सेरात परत विधानसभेत पावली। मडकय मोगोचे सुदीन ढवळीकरान मार्जिनाचो रिकॉर्ड केलो। 13,680 मतांच्या मार्जिनान सुदीन आयला। कुडचड्यार निलेश काब्रालान 9,000 वयर लीड काडली। कुंकळे क्लाफासियोन जोकीक फक्त 33 मतांनी उडयलो। मुरगांव मिलिंद फक्त 140 मतांनी आयलो। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। घेऊया एक ब्रेक।